सुवामाचे शुभ वर्तमान. देवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेल्यो आनी पारवे विकतात ते आनी सावकार आपल्या वेपाराचे मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयेची एक सोबती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेल्या बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हे सगळे हांगासरले काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताचे शिसांक ताणें उगडास केलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताचे शिसांक उगडास जालो. आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर तांणी भावार्थ ठेवलो. देवाचें उतर हें.